मांडवी पुलार बुधवारा राती जाल्ल्या अपघातांत एकल्याक मरण आयलें। हो अपघात चारचाकी आनी पॉटहोल पॅचर मशिना मजगती घडलो। हातूंत अमित यादव ह्या कामगाराक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार हेर 2 जाण गंभीर जखमी जाले। तांचेर गोमेकूंत उपचार सुरू आसात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मांडवी पुलार पॉटहोल पॅचर मशिना वरवीं फोंडकुलां पुरोवपाचें काम चलतालें। मजगतीं J05F6447 नंबराची गाडी पुलार पावली तेन्ना ड्रायव्हराचे गाडये वेल्यान नियंत्रण सुटलें। उपरांत गाडयेन फोंडकुलां पुरोवपाचें काम करपी 3 कामगारांक धक्को दिलो। ह्या धपक्यान 3 कामगार गाडी आनी पॉटहोल पॅचर मशिना मजगतीं चिड्डले। हातूंत अमित यादव ह्या कामगाराक मरण आयलें, तर हेर 2 कामगार गंभीर जखमी जाले। मजगतीं ड्रायव्हराक पुलिसांनी अटक केला। राज्यांतल्या 41 ते 59 वर्सां पिरायेच्या कलाकारांक ह्या वर्सा कला वृत्ती पुरस्कार दितले। दर वर्सा 10 कलाकारांक दरेकी 25,000 रुपया दिवन तांचो भोवमान करतले। अर्ज करपा खातीर 22 ऑगस्टाच्यान 1 म्हयन्याची मुजत आसा, अशी माहिती कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या। सेबी अध्यक्ष आनी तिच्या घोवाआड जे आरोप जाल्यात तांची संयुक्त संसदीय समिती वरवीं चवकशी करपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या। ही मागणी घेवन काँग्रेसीन बेरेस्तारा पाट्यावेल्या ईडी कार्यालया भायर धरणे आंदोलन केलें। लेखा संचालनालयाचे संचालक दिलीप हुमरसकर हांका सेवा वाड दिवची न्हय अशें मागणेचें निवेदन भूमिपुत्र सेवा संघटनेन मुख्यमंत्र्याक सादर केलें। हुमरसकाराक सेवा वाड दिली जाल्यार संयुक्त संचालक सत्यवान तळवडकार हांचेर अन्याय जातलो, अशें संघटनेन निवेदनांत बरयलां। नावेचं मनोहर पर्रीकार इंडोर स्टेडियम भाड्यान लग्नाक दिवपाच्या सरकारी निर्णयाक थळाव्या लोकांनी आनी खेळगड्यांनी खर विरोध केला। हो लग्नाचो हॉल न्ही जाल्यार तो स्टेडियम आशिल्ल्याचें खेळा मंत्र्यान मतीन धरपाक जाय, अशें तांचें म्हणणें। एक स्टेडियम भाड्यान लग्नाक दिवपाचो खेळा खात्याचो प्रस्ताव म्हळ्यार खेळगड्यां खातीर लज्जेची गजाल आशिल्ल्याचें नावेलकार म्हणटात। आमचो लग्नाक विरोध ना, पूण इंडोर स्टेडियमान खेळा भायर आनी कसलेच उपक्रम जावपाक जायनात, अशें कांय जाण म्हणटात। पेडणेचो इंडोर स्टेडियम GMR कंपनीक लिजार दिला। आतां नावेलचो स्टेडियमूय लग्न आनी हेर वेवसायीक कारणां खातीर दिवपाचें थारायला। हे दोनूय प्रकार पळयले जाल्यार सरकार खेळ आनी खेळगड्यांचे बाबतींत खऱ्यांनीच गंभीर आसा काय कितें असो प्रश्न उपरासले बगर रावना।
उडीवाडो उसगांव हांगसर वीज पडून साईश तिळवे, अक्षिता तिळवे आनी आश्विका नाईक जखमी जाल्यात। वीज पडिल्ल्यान नाईक आनी तिळवे हांचे दोनूय घरांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालां। बुधवारा सांजे पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून उडीवाडो उसगांव हांगा अशोक नाईक हांच्या घराचेर अचकीत वीज पडून बरेच लुकसाण जालें। घरांत आशिल्ल्यो वायरी, फ्रीज, टीव्ही आनी हेर सामान जळिल्ल्यान सुमार 2.5 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। अशोक नाईक हांची घरकान्न, चली आनी शेजान्नीक ह्या विजेचो धपको बशिल्ल्यान ती जखमी जाली। घराचेर वीज पडली तेन्ना थळावी पंच रेश्मा वाडकार हांणी घडणूक थळार वचून पळोवणी केली। हे विशीं खंय तिणें थळावो आमदार आनी भलायकी मंत्र्या कडेन उलोवपूय केलां। हालीं तेंपार इलेक्ट्रीक व्हेकल्स म्हळ्यार ईव्ही गाडयो रस्त्यार धांवतना दिश्टी पडटात। ह्यो गाडयो एकतर मेटलाच्यो वा फायबराच्यो आसतात। प्रदूषण उणें करपाच्या उद्देशान तशेंच लोकांची गरज लक्षांत घेवन ह्यो गाडयो तयार केल्या। हालींसराक वचत तर रस्त्याचेर तुमी ईव्ही गाडयो पळयल्याच आसतल्यो, पूण पंकज च्यारी ह्या तरणाट्यान आपल्या कलेचो वापर करून स्वता लाकडाची ईव्ही गाडी तयार केल्या। हय, तुमकां आयकून अजाप दिसतलें, पूण ही गोंयांतली पयलींच तयार केल्ली लाकडाची ईव्ही गाडी। परशुराम देवाचो नेवेद चलून हाडचो पडटालो। हो नेवेद हाडपा खातीर बरोच त्रास जातालो। दुसरे वटेन भटाच्या कोतान आपुणूय जाणटो जाल्ल्यान आपल्याक जायना। ताका लागून कितें तरी उपाय म्हूण ही लाकडी गाडी तयार करपाची कल्पना सुचिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। आतां 2 दीस जाले हेच गाडयेचो वापर करून नेवेद हाडटात अशें ताणें सांगलें। मेणकुरे दिवचले महादेवाच्या देवळा कुशीक गणपती विसर्जन करता त्या तळ्यान मानगे दिश्टी पडला। सैमीक आनी खूब प्रमाणात उदक आशिल्ल्या ह्या तळ्यान मानग्याचो वावर वाडिल्ल्यान ह्या वाठारांतल्या लोकांनी सादूर रावचे, उदकान देंवचे न्हय असो उलो थळाव्यांक मारला। ह्या तळ्याच्या भोंवतणी लोकवस्ती आसा। लोक, बायलो, भुरगीं दिसपट्टी तळ्याच्या वाठारांत येतात वतात। त्या तळ्यान तांकां मानगे दिशिल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा। ह्या तळ्यांत आदीं मानगे आशिल्ले, पूण उपरांत ते कोणाक दिसूंक नाशिल्ले। ते आतां परतून दिशिल्ल्यान लोकांनी भंय बाळगिला। त्या तळ्यांतल्या उदकाचो लोक न्हावपाक, धुवपाक वापर करतात। ह्या तळ्यान मानगे दिशिल्ल्यान सगळ्यांनी सादूर रावचे, उदकान देंवतना खबरदारी घेवची। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाल्यार स्मृतीभंश जावंक शकता। ताका डिमोशिया वा अल्झायमर अशें म्हणटात। डिमोशियान मनशाची याद दुबळी जावंक शकता। जितले चड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खातात तितलेच तांकां डिमेन्शिया जावपाचो धोको चड आसता अशें अमेरिकन अल्झायमर असोसिएशनाच्या संशोधनांतल्यान दिसून आयला। मनशाची याद, विचार आनी समाजीक क्षमतायेचेर परिणाम करपी दुयेंस म्हळ्यार डिमेन्शिया। धुम्रपान, वायट आहार, उदासीनताय आनी तकलेक गंभीर जखम जावप हे ह्या दुयेंसाचे धोक्याचे घटक। हातूंतल्यान बचाव करपाक हें करात। आपलें मन सक्रिय दवरात, धुम्रपान करूं नाकात, व्हिटॅमिन डी घेयात, दर दिसा व्यायाम करचो आनी आहाराची जतनाय घेवची। टेम्पो आनी प्रवासी बसी मदीं जाल्ल्या अपघातांत जिवीत हानी टळ्ळी, मात ड्रायव्हर आनी एक प्रवासी मेळून 3 जाण किरकोळ जखमी जाले। हो अपघात बेरेस्तारा सकाळीं दिवचले घडलो।
पेडणेच्या रेस्ट हाऊसात मुख्यमंत्र्याक शुक्रारा सकाळी 12 वरांचेर ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक आपयतलो म्हूण तळावो आमदार प्रवीण आल्लेकरान आंदोलक टॅक्सीकारांक आश्वासन दिलां. जो मेरेन मुख्यमंत्री येना तो मेरेन चक्का जाम आंदोलन चालूच दवरतले म्हूण टॅक्सी चालक आपल्या निर्णयाचेर ठाम आसात. पेडणेच्या टॅक्सीकारांच्या ह्या आंदोलनात गोंयभरचे टॅक्सीकार भाव वांटेकार जाल्ले. तशेंच समाज वावुरपी आनी कांय राजकीय पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी प्रत्यक्ष आंदोलनात वांटेकार जावन टॅक्सीकारांक तेंको दिलो. सगळ्यांत पयलीं मोपावेल्या 12 जाण देवाचो आशिर्वाद घेवन तशेंच माऊली देवी गाराणें घालून टॅक्सीकारांनी आपल्या चक्का जाम आंदोलनाक सुरवात केली. आपल्यो मागण्यो घेवन शेकड्यांनी टॅक्सीकारांनी पेडणे उपजिल्लोधिकारी कार्यालया भायर आंदोलन केलें. पुलिशेन मध्यस्थी करपाचो यत्न केलो खरो पूण टॅक्सीकारांनी तांचें आयकून घेवंक ना. मुख्यमंत्री आयल्या शिवाय आमी एक इंचूय फाटीं सरचे नात अशी भुमिका तांणी घेतिल्ली. मातये पसून गणपतीच्यो मुर्ती करपी 411 कलाकारांनी अंदू चवथी खातीर सबसिडी मेळोवपाक गोंय हस्तकला उदरगत महामंडळा कडेन अर्ज केल्यात. दर मुर्ते फाटल्यान कलाकारांक ₹200 इतली सबसिडी मेळटली अशी माहिती महामंडळान दिल्या. मातयेच्यो मुर्ती करपी कलाकारांक अंदू आर्थीक मजतीन वाड करपाक वित्त खात्यान मान्यताय दिल्या. हे खातीर ₹1 कोटी इतली तजवीज वित्त खात्यान केल्या. पयलीं दर मुर्ते फाटल्यान कलाकारांक ₹100 मेळटाले. आतां हातूंत वाड करून हे पयशे ₹200 इतले केल्या. दरेक कलाकारांक फकत 250 मुर्त्यो खातीरूच ही सबसिडी मेळटली. फकत जे कलाकार महामंडळा कडेन नोंद आसात तेच हे सबसिडीक पात्र थारतले. नव्या कलाकारांक हाचो लाव घेवपाक मेळचो ना. कलाकारांचें नांव वळेरेंतल्यान काडून उडयतले तेन्नाच नव्या कलाकारांची नोंदणी जातली अशी अट महामंडळान घातला. सांग्यार IIT प्रकल्पाक कसली अडचण जाली जाल्यार काणकोणांतले लोक IITचें स्वागत करपाक तयार आसात. आमी पयलीं सावन IIT काणकोणांत हाडपाक इत्सूक आशिल्ले अशें विधान सभापती रमेश तवडकार हांणी केलां. तशेंच काणकोणांतल्या IIT खातीर सायट पळोवणीचें काम लेगीत पुराय जालां अशें तांचें म्हणणें. बिहाराचो राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकरान केल्ल्या स्टेटमेंटा वेल्यान नवो वाद उप्रासला. तांच्या ह्या स्टेटमेंटाचो खर निशेध करीत काँग्रेसीन ताचेर फोग काडलो. पंडीत नेहरूक गोंय भारतांत विलीन करपाक नाकाशिल्ले अशें बिहाराचो राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकरान म्हणिल्लें. राजेंद्र आल्लेकरान पंडीत नेहरू आनी गोंया विशीं केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर खर तिडक उक्तायत शाखेत शिकून आयिल्ल्या मनशांक गोंयकारां मदीं फूट घालपाक खेरीज आनी कितेंच दिसना अशें म्हणीत अमित पाटकार आनी युरी आलेमावान ताचेर फोग काडलो. परवानो घेनासतना उबारिल्ल्या होर्डिंग प्रकरणात गोंयांतल्या सगळ्या पंचायतींक परिपत्रक जारी केलां. परवानो घेनासतना होर्डिंग उबारला आनी ताचेर पंचायतीन कारवाय करूंक ना जाल्यार पंचायत राज कायद्या अंतर्गत पंचायतींचेर कारवाय जातली अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या. बेकायदेशीर होर्डिंग प्रकरणात राज्य सरकार एक नवो कायदो हाडटले अशें ॲडव्होकेट पांगम हांणी सांगलां.
बांदकाम क्षेत्राक चालना दिवपा खातीर जीएसटी मंडळान स्थापन केल्ल्या मंत्री गटाची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला आयज बसका जाली. मडगांव आयडीसी नुस्त्याची फॅक्टरी तशेंच हेर गाणयारे उदक सांज उजयदी आर्यल वाठारांतल्या शेतांनी सोडिल्ल्यान शेतांतली नुस्तीं मरपाक लागल्यात. बुधवारा वेळीचो आमदार तशेंच गोंय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळान आर्यल वाठारांत वचून पळोवणी केली. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कांय नमुने एकठांय करून चांचणे खातीर धाडून दिल्यात. कोलवा वाठारांतल्या एका घराक अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान पयल्या माळयेवेली एक कूड उज्यान लासून गोबर जाली. तशेंच लाखांनी रुपयांचे संबंदीत घर धन्याक लुकसाण जालें. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणांत हाडलो. शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो दुबाव उजो पालोवपी दळान उक्तायला. ह्या घडणुकेंत सुदैवान कोणाक जिवीतहानी जावंक ना. दक्षिण गोंयांत सनबर्न कसोच करपाक दिवचे ना अशी खर शिटकावणी जॅक मास्करेनस हांणी दिल्या. सनबर्नाक विरोध करीत दक्षिण गोंयांत दर एका गांवांत वचून नगरपालिका तरणाट्या भुरग्यां वांगडा संवाद सादतली. दक्षिण गोंयांत सनबर्न जर हाडलो जाल्यार तरणाट्या पिळगेची वाट लागतली. आदींच जायते भुरगे गुळी वखदांच्या वेव्हारांत घुस्पिल्ले दिश्टी पडटात. तेन्ना आमकां सनबर्न हाडून दक्षिण गोंयचें नांव पिड्ड्यार करपाचें ना अशें जॅक मास्करेनस हाणें पत्रकार परिशदेंत म्हळें. कोलकात्यांतल्या आरजीकर मेडिकल कॉलेजींतले बायल दोतोराचेर बलात्कार करून तिचो खून केलो. ह्या घडणुकेचो निशेध देशभरांतल्यान चालू आसा. हे प्रकरणाची सुनावणी वेळार सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो आदेश दिलो. ह्या प्रकरणांतली त्या बायल दोतोराची सगळी चित्रां सोशल मिडिया वेल्यान काडून उडोवपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिला. आदेशा प्रमाण बलात्कार पिडीतेची वळख भौशीक करपाक फावना अशें आसून लेगीत पिडीतेचे फोटो सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर कशे गेले ते बेगोबेग काडून उडोवपाचो आदेश न्यायालयान दिलो. हाचे उपरांत इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालयान सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माक न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दिवपाचे निर्देश दिल्या. कोलकात्यांतल्या आरजीकर मेडिकल कॉलेजींत बलात्कार आनी खून जाल्ल्या प्रशिक्षीत दोतोराचें नांव, फोटो आनी व्हिडिओ काडून उडोवपाकूय सांगलां.
दिसपट्ट्या जेवणांतलो एक घटक आशिल्लो कांदो म्हारग जावपाची चिन्नां दिसतात। तशेंच संकटूय भाजी विक्रेत्यां कडल्यान मेळ्ळ्यात। फाटल्या 15 दिसांच्यान तुळेन कांदे किलो फाटल्यान आतां 20 रुपयांनी म्हारग जाल्यात। म्हापशें पुलिसांनी धाड घालून दुबावीत अजया पास्कल नायक ओडिशा हाका अटक करून ताचे कडल्यान 85,000चो 850 ग्राम गांजो जप्त केला। मंगळारा राती उसरा पुलिसांनी म्हापशें शहरांतल्या एका महाविद्यालयाच्या पार्किंग सुवातेर धाड घालून दुबाविताक अटक केली। उल्लेख केल्ल्या सुवातेर ड्रग्साची विक्री जावपाची आसा अशी माहिती पुलिसांक मेळिल्ली। ते उपरांत ताणें धाड घालून दुबाविताक ताब्यांत घेवन ताचे कडलो 850 ग्राम गांजो जप्त केलो। ते उपरांत दुबाविताचेर अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून अटक केली। म्हापशें न्यायालयान दुबाविताक 5 दीस कोठडींत दवरपाचो आदेश दिला। सांग्यार जर कितें अडचण आसत जाल्यार काणकोणा IIT घेवपाक दिवपाक आमी तयार आसात म्हूण सभापती रमेश तवडकाराचें वक्तव्य। ताचेर सांग्यावेलो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा आपणे सुवात सोदून दिल्या, आतां फुडलें काम सरकाराचें। पयलीं लोलया काणकोणा उपरांत 70 शेळ मेळावले, ताचे मागीर सांग्यार अशी प्रस्तावित IIT प्रकल्पाची भोंवडी। आतां परतून IIT काणकोणा येवकार दिवपाक आमी तयार आसात म्हूण सभापती रमेश तवडकाराची भुमिका। तवडकाराचे भुमिकेचेर विचारल्यार सांग्यावेलो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा आपणे सुवात सोदून दिवपाचें काम केलां, आतां IIT खंय व्हरपाची हो निर्णय सरकाराचो। सरकारी कार्यालयांनी कितली बेशिस्त आसात ती तुमी पळयलाच आसतले। वैयक्तीक जिणेंत तशेंच कामाच्या सुवातेर शिस्त येवपाक जाय जाल्यार भारतांत सगळ्या तरणाट्यांक मिलिटरी ट्रेनिंग सक्तीची करची पडटली अशें बिहारचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर सांगता। मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो अधिकार मुख्यमंत्र्याचो, पूण अशें आसलें तरी मंत्रिमंडळ फेरबदले विशीं पक्षाक कांयच कल्पना नाशिल्ल्याचें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें।